10:40 आमकां फोन आयलो पोलीस स्टेशना कडल्यान की कोलवा एक शॉपा उजो पेटलो म्हणून आनी आमी अवघ्या तिनक्या एक 2 सेकंदां तो भायर सरले. हय. कोणाल शॉप ते? तो देखून या म्हणे घेवन तेगेले शॉप. ओके. हय. सर पण उज कित्याक पेटलो? उजो तेगेलो फ्रीज जळलो आनी टीवी आनी चड करून तो म्हाका दिसता स्टॅपलर गरम जाल्ले न्हय कारणान तो उजो पेट घेतलो. पण लॉस अशें कितें? लॉस म्हण अंदाज आमचे हेजेन फ्रीज आनी एक टीवी म्हळ्यार जवळ जवळ 2.5 लाखा समोर क्रॉस जाता. व्हडली फ्रीज दिसता ती न्हू? हय हय व्हडली फ्रीज. तर पण बाकी तुमी सालवार गेले? हय बाकीचे आनी कांयच डॅमेज जाला? काय प्रॉब्लेम जालो. इतले मजगतीं कोंबा चोरांनी बंगलो फोडलो. घर बंद आशिल्लें आनी पात्रांव एब्रॉड आसता. 26 तारखेर चोरी जाल्या मात तांकां कळ्ळें दुसऱ्या दिसा. घरांतली टीव्ही आनी बाकीचें सामान चोरांनी उखल्लां म्हूण कळटा. नेमके आनीक कितें कितें चोरयेक गेला तें मात कळिल्लें ना. खंयच्या दिसा येयला आंटी? फाटल्यानसून येयले? फाटल्यान जेवयला गेले ते लॉक उगडलो गेटी लॉक उगडलो ना तेणी जेवयला एक तेंगे वाज आसा तो वाज पकडोयला तेणी सो ही सायड ही 26 जाले. सो ही सायड तेंगे हेजे मेळ्ळा ते कॅमेरा थिंगाला न्ही आतां ते हिंगा कॅमेरा हेजे वयले तेणी आज ये शेजान ते ब्लॉक पोलिसांनी मारून गेले दारूच केली. असो 6:30 मारप ना घरांक कोण आतां सासू मागीर कोण सगळे मामी वळखना आमी. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस.